गोंयची अस्मिताय पळय आसा, वाय इज इट अंडर थ्रेट? आयज जी क्रायम जाल्ली आसा, जी मर्डर जाता, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, मॉलेस्टेशन, हे सगळे जर पळयत जाल्यार ही आमची आयडेंटिटी न्ही. गोंया असलें नाशिल्लें. रातचे 12-1 पासून एक अस्तरीत रातची कामाची नाल्यार खंयच्या हातूंतली एकली चलोंक वचोंक शकताले, आयज तें ना. आरपोरा जो इन्सिडेंट जाला तो पळय, लायसन्सा नासतना बिझनस चालू आसा. आमचे गोंयकार आर लॉ एबायडींग. सो हे कशें जालें, केन्ना जालें, कोणें केलें, हाचे फुडें कितें जातलें? एक गोंयकार उरतलो काय? त्या खातीर हे आमी बील मांडलेलें आसा. हांवें आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर श्री श्रीपद नायक ताजे कडेन हांव उलयलां. हांव वचोन ताका पर्सनली मेवतलो, ह्या बिलाक ताजो सपोर्ट घेतलो. आय विल बी ऑल्सो मिटींग राज्यसभा MP श्री सदानंद तानावडे, ताजोय सपोर्ट घेतलो. कित्याक हांगा पार्टी एफिलिएशन सायडीक धरून आमचें गोंय सेव करपाक जाय, गोंयकाराक सेव करपाक जाय, गोंयकारपण सेव करपाक जाय. जी सद्या आमचे जमनी वेता, शेतां, भाटां, दोंगर, न्हंयो, हे आमी परते हाडपाक जाय. कितलें कातरलां तें आनीक डिस्ट्रॉय करना जावपाक थंय थांब घालपाक जाय. आनी हें जातलें ओन्ली इफ सगळे आमी गोंयकार एक जातले जाल्यार.